खांडेपारा जीव्हीएमसीच्या MIB हायस्कूलाच्या नव्या इमारतीचे उक्तावण दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकर हांच्या हस्तुकी जाले। खासदार निधींतल्यान 32 लाखांची आर्थीक मदत करून इश्कोलाची उबारणी केल्या। अशा आनीकूय 10-12 प्रकल्पांचे काम चालू आसा म्हण दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकर उलयला। RDX खातीर खांडेपारच्यान महेंद्र गांवकर। खांडेपारा हे जे जीव्हीएमसीचे MIB के हायस्कूल आसा त्याचो हांव एक स्टुडंट। त्या हायस्कुलाची बिल्डींग जी आसा ते एक एक्सटेंशन ताका जाय आशिल्ली, गरज आशिल्ली बिल्डिंगेची। आनीक जेन्ना निवडून आयलो तेचे उपरांत खरें म्हणजे एका प्रोग्रामाच्या निमतान हांगा आयिल्लो तेन्ना हांवें सांगिल्लें की खासदार निधींतल्यान ह्या हांगासर बिल्डींग बांदपाची जी जबाबदारी आसा ती हांव घेता म्हणून। आनी आयज म्हाका सांगपाक आनंद जाता की सगळो प्रोसिजर करून हेजो फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी आयज सादारणपणान 32 लाखांची ही जी बिल्डींग आसा ही हांगासर उबी राविल्ली आसा। आनीक हांगा भुरग्यांक शिकपा खातीर एडिशनल क्लासरूम्स, लॅबोरेटरी खातीर तांची जी गरज आसा तेजे खातीर आसतले। आनी अशा पद्दतीची एक बरी बिल्डींग खरें म्हणजे एक खांडेपारा सारख्या एका ग्रामीण वाठारा भितर ही आयज उबी रावता ही एक बरी आनंदाची गजाल आसा। त्याच बरोबर म्हाका एक समाधान ह्या गजालीचें आसा की जेन्ना आमी सुरवातीक ही गजाल सांगिल्ली की आमी हेची सुरवात करून सुरवातीचो हें करता म्हणून खासदार निधींतल्यान आयज ती पुराय जाल्ली आसा। आनी आयज ही बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन हांगा जाता ही एक आनी एक समाधानाची गजाल आसा। जे कमिटमेंट दिल्ले ते कमिटमेंट आपल्या इन्स्टिट्यूशना खातीर ज्या इन्स्टिट्यूशनाचो हांव स्वता स्टुडंट आशिल्लो त्या इन्स्टिट्यूशना खातीर पुराय केल्ल्याचें निश्चितपणान एक समाधान मना भितर आसा। तेचेच बरोबर सुद्दां बाकीचे जीव्हीएमसा कडेन जोडिल्लीं बाकीचीं स्कुलां जीं आसात तांकांय म्हज्या परीन जितलें कितें शक्य आसा त्या पद्दतींतली मदत खरें म्हणजे आमी करीत आसतात आनी ती चालूच आसा। आनीक म्हाका विश्वास आसा की ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन जर सुदारतलो जाल्यार अशा पद्दतीचे जे इन्स्टिट्यूशन्स काम करतात डेडिकेटेडली त्या इन्स्टिट्यूशनाक सपोर्ट करप, आदार करप हें आमचें सगळ्यांचेंच कर्तव्य उरता। आनीक एक तें समाधान खरें म्हणजे आयच्या दिसा म्हाका निश्चितपणान आसा। एकूण कितले प्रोजेक्ट तुमचे विदीन आयज म्हाका दिसता की आमी आतां फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर सादारणपणान आमचे 10 ते 12 प्रोजेक्ट्स जे आमी सुरवातीक कमिटमेंट दिल्लो एक प्रोजेक्ट्साच्या आतां कंप्लिशन स्टेजीचेर जे आसात तेजी आतां सुरवात जातली।